वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयचो व्हिडिओ जसो पळय न्हू तो हांव 2-3 दिसाचे गॅप घेवन शूट करता. म्हटल्यारच फाटल्या 2 दीस जे आसा 2 दीस जाले, 2-3 न्ही 2 दीस जाले हांवें व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट केलो नाशिल्लो. आमकां न्ही तिगांकूय थंडी जाल्या आणि म्हाका न्ही भरपूर अशी थंडी जाली. सकाळ फुडें बी उठपाकच जालें, दोळे बी अशें करून लागता, अशें भावता आनी अशी करून थंडी जाल्या, सामकी ताळो बी दुखता. बायेकूय थंडी जाल्या, तेवूय बी शिके काडटा, खुपता अशें करून. सो तेका मेडिसीन चालू आसा, म्हाका बी आनी हेजीय बी थंडी चालवल्ली आसा. आनी एकल्याक घराक थंडी जावप म्हळ्यार सगळ्यांक ही थंडी चालूच आसा न्ही. सो तशीच आमकां थंडी चालूच आसा. सो हांवें 1-2 दीस जे आसा पळय गॅप घेतले, शूट केलेच नाशिल्ले. सो आयजय बीन अशें करून सकाळच्यान काय शूट केलें ना. व्लॉग जो आसा पळय न्हू म्हाजो डेली व्लॉगिंग जे आसा पळय ते केलेच ना. सो आतां जे आसा पळय न्हू जस्ट हो व्हिडिओ स्टार्ट केला. आनीक आयज एक्चुली म्हाजो कांयच अशें मायंड नाशिल्ली व्हिडिओ बीन जो आसा पळय तो स्टार्ट करपाचो. बट आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो म्हाका करपाकूच पडलो. म्हळ्यार हांव करपाचेंच आशिल्लें, बट आतां असो करून करपाकूच पडलो हेकाच लागून की खूप जणांचे क्वेश्चन्स आसा म्हाज्या ट्रिपा रिलेटेड. आता ते तुमकां थंबनेल टायटल पळोवन कळत आसतलें की हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो ट्रिपा रिलेटेड बीन आसा असो म्हणून. सो आयज म्हटलें करूया अशें म्हणून, कित्याक खूब जाणांचे क्वेश्चन्स आसात म्हाज्या ट्रिपा रिलेटेड. आनीक अशें चिंतलेलें की आनी एक थोडे दिसान म्हटल्यार प्रॉपर रिकवर बी जावन जे आसा पळय व्हिडिओ करतले अशें म्हणून. बट आतां समर सिजन चालू जालो, भुरग्यांक सुटयो पडल्या, आतां खूब जाणांचो ट्रॅव्हल प्लॅन आसा न्ही. सो तेका लागून कमेंट जे आसा पळय ते येत आसा रिपिटेड. सिंगल पर्सन जो आसा पळय ते रिपिटेड क्वेश्चन करत आसा परत परत की मातसो व्लॉग कर, व्हिडिओ कर आनी आमकां सांग अशें म्हणून. सो म्हटलें चलात आयज करूया अशें म्हणून. आतां आयज हांव हो व्हिडिओ करता. आयज आसा सोमार, मंडे. आयज हांव व्हिडिओ करता. आतां केन्ना येता तो पळोवया, नेक्स्ट मंडे येता काय केन्ना येता तो. कित्याक की म्हाजे पेंडींग व्हिडिओज आसा जे तुमकां हांव कंटिन्यू दियत आसा. जितले बेगीन करता तितले बेगीन तुमकां मेळटलो न्ही अशें म्हणून म्हटलें करूया अशें म्हणून. सो तुमकां तर खबरच आसा लास्ट मार्चाक, हय मार्च एंडाक आमी मार्च एंडाक जे आसा पळय ते आमी ट्रिपाक गेल्ली. म्हटल्यार आमी बारीकसो रोड ट्रीप जो आसा पळय तो प्लॅन केल्लो 4-5 दिसाचो. आनीक महाराष्ट्रान टेम्पल्स जे आसा पळय न्हू थोडीशी टेम्पल्स आमी प्लॅन करून विजीट केली. सो तेच्याच रिलेटेड खूब जाणांले खुबशे क्वेश्चन्स आसा. खूब जाणांनी म्हाका कॉल सुद्दां केलो की आमकां वचपाचें आसा, कशें कितें काय म्हणून, कित्याक व्हिडिओ येवकूच ना न्ही तेका लागून. सो चड अशे क्वेश्चन्स आसा पळय ते हांवें कमेंट बॉक्सान आन्सर केले. तर थोडेशे क्वेश्चन्स आसा जे तुमकां म्हाका सारके एक्सप्लेन करून सांगपाक जाय, तेका लागून म्हटलें प्रॉपर व्हिडिओ करूया अशें म्हणून. सो मेन क्वेश्चन जो आसा पळय तो असो आसा की म्हळ्यार अशें खूब जाणां रिपिटेडली होच क्वेश्चन येता की तुमचो एक्चुअल प्लॅन आशिल्ला आनी खंयची देवळां तुमी कित्याक स्कीप केली अशें. आनी तेकाच रिलेटेड आनी एक दुसरो क्वेश्चन आसता तो कितली देवळां तुमी आनी खंयची देवळां जी आसा पळय ती तुमी स्कीप केली अशें का विचारता. म्हटल्यार कशें मे बी तांकां त्या रुटान ट्रॅव्हल करपाचें आसा आनी त्या रुटान जी टेम्पल्स येता पळय न्ही ती म्हळ्यार ते तांकां कवर अप करपाचें आसा. मे बी तेका लागून ती विचारता आसतली. सो एक्चुली न्ही आमचो प्लॅन जसो आशिल्लो पळय म्हळ्यार हांगच्यान हांगा वचपाचें, थंगच्यान थंगा वचपाचें असो जो आमचो प्लॅन आशिल्लो आनी जे कडेन आमी स्टे घेवपाचें चिंतलेलें पळय न्हू ते प्लेसीस आमी कवर केले आनी त्या प्लेसीसाचेर पावून आमी स्टे जो आसा पळय तो घेतलो. फक्त आमचे जे इन बिटवीन स्टार्टींग पॉयंट आनी एंडींग पॉयंटाच्या मदीं जे कितें आमचे प्लेसीस विजीट करपा आशिल्ले पळय ते 1-2 प्लेसीस जे आसा पळय न्हू ते आमकां स्कीप करपाक पडले कित्याक की टायमाक लागून. आतां लेट नायट बी ट्रॅव्हल आमी अशी नॉर्मली करपाक शकता, पण बाय आतां मातशें ल्हान असल्या कारणान न्ही मातशें सेफ जायना न्ही लेट नायट ट्रॅव्हल करप. 1-2-3 बी अशें ट्रॅव्हल करप सेफ जायना न्ही. आनी तुमकां तर खबरच आसा आमी ड्रायव्हर घेवन वचना, होच ड्रायव्ह करता. सो इतले दिसाचे कंटिन्यू ट्रॅव्हलिंग म्हणटगीर दिसाक 400-500-600 किलोमिटर जो आसा पळय तो ट्रॅव्हल करपाक पडटा. सो तो ट्रॅव्हलिंग म्हणटगीर कितें जाता मातसो रेस्ट बीन प्रॉपर रेस्ट जो आसा पळय तो बी गरजेचो. न्हीद जी आसा पळय ती सारकी जावपाक जाय न्ही इतले आमी आतां लॉंग डिस्टन्सान ट्रॅव्हल केलें म्हणटगीर. सो तेका लागून आमी जे प्लेसीस आसा पळय ते स्कीप केले. सो आमची जर्नी जी आसा पळय ती एक्चुली सावड्ड्यासान स्टार्ट जाल्ली. तुमी पळयलेंच आसतलें मा घरा कडल्यान. सो सावड्ड्यासांनी आमचो फर्स्ट स्टॉप आशिल्लो अक्कलकोट जो आमी कवर अप केलो. आनीक फूल डे आमकां तितूनच ट्रॅव्हलिंगाकच गेलो कित्याक की ऑलमोस्ट 480 समथींग किलोमिटर आशिल्लें. तेका लागून फर्स्ट स्टॉप अक्कलकोट आशिल्लो आमचो जो आमी कवर अप केलें. सेकेंड आमचें आशिल्लें अक्कलकोटच्यान तुळजापूर.
तुळजापूरच्यान शनी शिंगणापूर आनी शनी शिंगणापूरच्यान शिर्डी हे सेकंड दिसाक हे 3 स्पॉट जे आसा पळय ते आमी कवरअप करपाक आशिल्ले. सो आमी तेवूय बीन प्रॉपरली कवरअप केले. तुळजापूर बी गेली, शनी शिंगणापूर बी गेली, मागीर शिर्डी आयली. आणि शिर्डी तुम्ही पळयला आसतले व्हिडिओ म्हजे. शिर्डी आमकां त्या दिसा पावपाक लेट जालो. आमी 8:30 8:30 समथींग पावली. जर तर आमकां प्रॉपर त्या दिसा दर्शन मेळ्ळें इन सेन्स आमी घेतलेलें न्हय जर दर्शन, जाल्यार आमचो नेक्स्ट डेचो प्लॅन जो आसा पळय तो चुकपाचो नासलेलो. सो आमकां मागीर सकाळ फुडें उठून दर्शनाक वचपाक पडलें. आनी बाय बी असले कारणान सकाळ फुडें उठून झुपझुपीत 4-5 उठून काय वचूं शकना न्ही. ते कशें उठ्ठा कितें तेजेर डिपेंड आसता. सो आमी सकाळ फुडें मातशें लेट अशी उठून दर्शनाक गेली. दर्शन बीन घेवन येता म्हणल्यार आमकां 9:30 समथींग जाली. मागीर थंयच्यान आमचे प्लेसीस जे आसा पळय ते मिस जायत गेले. मिस इन सेन्स आमकां शिर्डीच्यान डायरेक्ट कोल्हापुरा येवपाचें आशिल्लें आनी त्या दिसा आमचो शिर्डी स्टार्टींग पॉयंट आनी एंड पॉयंट जो आसा पळय तो कोल्हापूर आशिल्लो. म्हणल्यार आमचो स्टे जो आसा पळय तो कोल्हापूर आशिल्लो. आनी इन बिटवीन न्ही आमी 2 ऑप्शन्स जे आसा पळय ते दवरलेले. एक आशिल्लें नारायणपूर बालाजी टेम्पल आणि सेकंड जे आसा पळय ते आमी जेजुरी दवरलेले. एक्चुली आमी जेजुरी येवन स्टे घेवन त्याच्या नेक्स्ट डे कोल्हापूर येवपाक शकताली. बट न्ही आमी अशें प्लॅन केलो की चल आमी या नारायणपूर पावता जाल्यार पळोवया आनी थंय आमी दर्शन घेवन कोल्हापुरा या अशें म्हणून. बट आमकां शिर्डीच्यान नारायणपूर जो पावपाक टायम लागलो पळय तो खूब लागलो. म्हणल्यार स्टार्टींग आमकां बारीक रोड म्हळ्यार तुमकां हांवें दाखयलें न्ही सामको बारीक रोड सारको नाशिल्लो. अशें करून आमकां न्ही टायम गेलो थंय. एक्चुली बायक लागून टायम जालो. आमी स्टॉप घेतलो तशें बी कांय ना. आमी कंटिन्यू ट्रॅव्हल करीत येयल्या. च्या पिवपाक रावली ती डायरेक्ट आमी 3:30 सुमार समथींग जेवपाक रावली. अशें करून रावली पुना बी क्रॉस करून. बट नारायणपूर जे आसा पळय न्हू ते आमकां पावपाक न्ही लेट जालो. सो मागीर आमी अशें डिसायड केलें गाडयेन की नाका नारायणपूर आमी कोल्हापूर या म्हण डायरेक्ट. सो आनी कोल्हापूर आमी त्या दिसा रातची पावली आनी दर्शनाक बी वचूना. आमी डायरेक्ट स्टे घेतलो आनी हॉटेलान रावली. तो दीस जो आसा पळय आमी फक्त सकाळी शिर्डी दर्शन घेतलें तितलेंच. मागीर आमी कांयच दर्शन बी घेवना. नेक्स्ट डे आमी सकाळ फुडें उठून कोल्हापूर टेम्पलान गेली पांय पडपाक. सो आमचो थंय बी परत टायम जो आसा पळय तो मिस जालो. आनी थंयच्यान आमी जेजुरी हांगा वचपाची आशिल्ली ज्योतिबा. सो तो आमचो स्पॉट मिस जालो. सकाळ फुडें लेट जालो. दर्शन बी खूब गर्दी आशिल्ली. आमी मुख दर्शन घेतलें आनी मागीर थंयच्यान भायर सरली. भायर सरता ब्रेकफास्ट करता हे ते मागीर आमकां खूब टायम जालो. चेंज बी करता म्हणल्यार येवन मागीर आमी ज्योतिबा जो आसा पळय तो स्कीप केलो. एक्चुली हे सगळे स्पॉट जे आमचे स्कीप जाल्या पळय न्हू थंय आमी पावल्या. अशें ना की आमी फर्स्ट टायम वचपाचें आशिल्लें ना. आमी थंय पावल्या. ताका लागून न्ही अशें म्हणटा की मेजर प्लेसीस ज्यो आसा पळय त्यो खुबश्यो मिस जाल्यो. लायक नारायणपूर, जेजुरी, ज्योतिबा, मागीर बेळगांव. मेजर म्हळ्यार बेळगांव शॉपिंग जे आसा पळय तें आमचें मिस जालें. आनीक हांव सगळ्याक न्ही शॉपिंग करनासतना आयिल्लें बेळगांव करतलें म्हणून. सो बेळगांव बी म्हजें शॉपिंग जें आसा पळय तें मिस जालें. सो अशे रितीन न्ही आमच्यो ह्यो मेजर प्लेसीस मिस जाल्यो. आनी प्लेसीस ज्यो आसा पळय ते मिस जावपाचें कारण बी हेंच आसा की आमकां ट्रॅव्हलिंगाकूच मातसो टायम गेला आनी थंयच आमचें कॅल्क्युलेशन जें आसा पळय तें वयर सकयल जालें. एक्चुली आमी जर जेजुरी गेल्ली न्ही जाल्यार आमच्या बाकीच्या खंयच्योच प्लेसीस ज्यो आसा पळय ते मिस जावपा नाशिल्ल्यो. कित्याक की आमी थंय स्टे घेता आशिल्ली न्ही. नारायणपूर स्टे घेवपाक इतलें म्हाका कांय अशें दिसूं ना. ऑनलायन बी हांवें सर्च केल्लें बट रूम्स बी जे आसा पळय म्हाका इतलें अशें कांय म्हाका अशें हें जावपा सारकें बसूं ना. म्हणून मागीर आमी ते प्लेस आसा पळय ते स्कीप केलो आनी एक स्कीप केलो आनी सगळें स्कीप जायत गेलें मागीर. ओके पळोवया बेळगांव बी लागीं आसा. मागीर केन्ना वयचें शॉपिंगाक बीन तितून कितें आसा न्ही. आनी थर्ड क्वेश्चन जो आसा पळय तो शॉपिंग हॉल. म्हणल्यार खूब जाणां अशें म्हणटा की तुवें शॉपिंग कितें केल्या ती दाखयता म्हणलेलें दाखोवना अशें म्हणून. हय हांवें जेन्ना शिर्डी चप्पल घेतलेलें पळय न्हू सँडल तेन्ना हांवें म्हटलेलें की मागीर दाखयता तुमकां हांवें कितें घेतलां तें अशें म्हणून. बट एक्चुली सांगपाक गेलें न्ही शॉपिंग हॉल म्हणल्यार शॉपिंग कितें केला ती दाखोवपा खातीर म्हाजे कडेन कांयच ना. कित्याक की हांवें सगळे प्लेसीस जे आसा पळय न्हू हांव खंयी गेल्यार अशें करून सगळ्याक बारीक शॉपिंग जे आसा पळय न्ही करत ना. डायरेक्टली येवन हांगा बेळगांव शॉपिंग करता आमी. सो अशें म्हटलें की खंयच बट तशेंच हांवें ह्या खेपी बी तशें डिसायड केलें की खंय कांय घेवपाचें ना म्हाका. हांव हांगाच बेळगांवच येवन शॉपिंग करतलें अशें म्हणून. बट लास्ट पावसाक लागून आनी बाय ल्हान असले कारणान न्ही ताका भिजयत भोंवपाक बरें दिसना. आनी सिजनल पावस सुद्दां न्ही ऑफ सिजनाचो पावस. सो तो मागीर हेल्थाक बी खूब इशू करता अशें म्हणून मागीर हांवें तें स्कीप केलें. पण मागीर कांयच
अशें शॉपिंग करप जालेंच ना. जस्ट एक चप्पल हाडला तें आनी तुमकां कितें दाखोव आनी तेजो आनी कसलो व्हिडिओ करूं, हेका लागून हांवें न्ही काय अशें शॉपिंग हॉल केलोच ना. नेक्स्ट टायम केन्ना पळोवया बेळगांव बी वचत जाल्यार तुमच्या वांगडा शेअर करतलें, वयता तेय बी शेअर करतलें आनी कितें घेतलें तेवूय बी शेअर करतलेंच मागीर. असली असो आनी एक मेजर क्वेश्चन म्हणल्यार असो आसा की जे टेम्पलान आमी विजीट केले पळय न्हू, थंय रश कशी आसता, कशें विजीट करपाचें, कितें पास काडपाक पडटा अशें म्हाका विचारतात. पण आतां खूब जाणां आसतलीं जी फर्स्ट टायम खंयच्या टेम्पलान वता आसतलीं. आतां अशें म्हणना की सगळीच टेम्पलां सगळ्या खातीर नवी अशें म्हणा, बट थोडीं जाणां अशीं आसतलीं जी हांवें जे टेम्पल विजीट केलें थंय पावूं ना, मे बी फर्स्ट टायम वचपाचें आसतलीं. सो तांकां खबर ना. ताका लागून परत एकदां सांगता, हांवें जे म्हाजे व्हिडिओज शेअर केल्या पळय तितून हांवें डिटेल इन्फॉर्मेशन जें आसा पळय सगळें सारकें शेअर केलां. तुमकां जर आतां हांव जे टेम्पलान विजीट केल्या त्या खंयच्या जर टेम्पलान वचपाचें आसा न्ही, तुमी म्हाजे जी ट्रॅव्हल सिरीज आसा पळय ती ओपन करून तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो चेकआउट करा. तितून हांवें सारकें जें आसा पळय सगळें मेन्शन केलां. तुमच्या वांगडा ल्हान भुरगीं आसल्यार कशें वचपाचें, तुमकां जर VIP पास जाय जाल्यार कसो काडपाचो, तुमकां फ्री एंट्री कशी मेळटा, म्हळ्यार VIP लायनीक भितर फ्री एंट्री कशी मेळटा, अशें सगळें बारीक सारीक जें कितें आसा पळय न्हू टेम्पला रिलेटेड तें तुमकां हांवें थंय मेन्शन केलां. टेम्पला रिलेटेड अशें न्ही की तेजी हिस्ट्री एंड ऑल, बट तुमी कशें ते टेम्पलान एंट्री घेवंक शकता आनी तुमकां खंयचे टायम जो आसा पळय तो बेनिफिशियल हें सगळें हांवें त्या व्हिडिओन मेन्शन केलां. स्टील इन अ शॉर्ट वे तुमकां सांगता. फर्स्ट आमी गेली अक्कलकोट. थंय तुमकां पासाची बी जी आसा पळय कांयच गरज ना, डायरेक्ट एंट्री. रश आसता बट इतलो बी रश आसना. ओके. नेक्स्ट तुळजापूर जे आसा पळय न्हू फ्री एंट्री आसा जर तुमच्या वांगडा भुरगीं आसा जाल्यार, आनी तुमी VIP पास 200 काडपाक शकता. VIP पास आसा पळय न्हू तो 500 काडपाक शकता. आनी म्हाजें सजेशन, जर तर तुमी लायनीक रावन वचनात, जर तुमकां जर VIP पासान वचपाक जाय जाल्यार 200 पास जो आसा पळय तो प्लीज स्कीप करात आनी 500 पास जो आसा पळय तो काडात. रिजन जे आसा पळय ते हांवें व्हिडिओन ऑलरेडी शेअर केल्ले आसा. नेक्स्ट शनी शिंगणापूर पास बीस जी आसा पळय ती काडपाची गरज ना, डायरेक्ट थंय एंट्री आसता आनी रश बसो आसला न्ही रोखडेच थंयच्यान जे आसा पळय क्लियर जाता लायन जी आसा ती. ओके. नेक्स्ट म्हळ्यार शिर्डी जर तुमी वता न्ही, तुमच्या वांगडा ल्हान भुरगीं आसा किंवा 60 इयर्साचे सिनियर सिटीजन जर कोणी आसा न्ही जाल्यार तुमकां डायरेक्ट VVIPन एंट्री मेळटा. पास बीस काडपाची कांयच गरज ना. तेजे नंतर आमी गेल्ली कोल्हापूर जे आसा पळय न्हू VIP एंट्री बी अशी कांय ना, जर तुमच्या खातीर पास फॅसिलिटी तशें घालता. तुमी सगळ्यांनी एकूच लायनी रावन वचपाचें. जर तर गर्दी आसा आनी तुमकां जर लायनीक रावपाचें ना, टायम ना किंवा ल्हान भुरगीं आसल्यार बी लायनीक रावपाक जायना न्ही, जाल्यार तुमी न्हू मुख दर्शन जें आसा पळय न्हू तें घेवपाक शकता. म्हणल्यार कशें लायनीक रावपाचें ना, जे कडच्यान एक्झीट करता पळय थंयच्यान भितर सरपाचें. चारी दरवटे जे आसा पळय खंयच्यानी तुमी भितर सरात आनी जे वटेन देवाचो फुडो आसा पळय देवीचो थंय वचून तुमी एंट्री जी आसा पळय ती घेवन मुखदर्शन जें आसा पळय तें घेवपाक शकता. ओके. आनी हेच्या भायर जर तुमकां जेजुरी वचपाक जाय न्ही जाल्यार बीन तुमी म्हळ्यार कशें जेजुरी आमी पयलीं गेल्या म्हाजे सिरीज ती बीन तुमी चेकआउट करा. तुमकां जर वचपाचें आसा जाल्यार नारायणपूर गेल्या आमी, जेजुरी गेला. तेजे नंतर जे ह्या ट्रिपान कवर करूं ना तें सांगता तुमकां हांव. नारायणपूर, जेजुरी, नरसोबावाडी, पंढरपूर, नेक्स्ट मागीर बाळूमामा, ज्योतिबा, अशें करून सगळे प्लेसीस जे आसा पळय ते आमी विजीट केल्ले आसा. आनी म्हाजी सगळी सिरीज बीन जर आसा, जर तर तुमकां कोणाक जर व्हिडिओ मेळना चॅनलाचेर जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करा. हांव तुमकां लिंक जे आसा पळय ते सेंड करता. तुमकां सगळे डिटेल जे आसा पळय ते थंय मेळटले. ओके. आनीक जर तर तुमकां अशें विचारता न्ही म्हळ्यार खंयच्या टायमार तुमी वचपाक शकता ना, दनपारां जेन्ना आरत्यांचो टायम आसता पळय न्हू तो इवनिंग आरती जाता आनी सकाळ फुडें ज्यो आरती जातात, ज्या टायमार आरत्यो जाता पळय न्हू त्या टायमार कितें करता, लायन जी आसा पळय ती बंद दवरिता. देवाची आरती आसा न्ही दर्शन लायन थोड्या टायमा खातीर बंद आसता, एक अर्द वर 1.5 वरा खातीर. सो तेन्ना न्ही टायम जो आसा पळय तो लायनीक तुमकां उबें रावपाक पडटा तो टायम. आनी रश बी भरपूर जाता तेन्ना, लोक सगळो स्टॉक जावन उरता न्ही ताका लागून. सो तो टायम जो आसा पळय तो तुमी एवॉयड करा. इफ सपोज ट्रॅव्हलिंग करून त्या टायमारच पावता जाल्यार कांय करूं शकना न्ही तितून आमी. सो मागीर तुमकां जर ते लायनीक रावपाकच पडटा. बट जर तुमकां पॉसिबल जाता न्ही जाल्यार हे तिनूय टायम जो आसा पळय न्हू आरत्यांचो तो तुमी मातसो एवॉयड करात अशें वचपाचो. ओके.
आनी एक न्ही म्हाका म्हाज्या सबस्क्रायबरान क्वेश्चन केल्लो की बाय जेन्ना पळय तुमच्या वांगडा बायन ट्रॅव्हलिंग केलें मागीर येवन तेजी हेल्थ बी बिगडली का म्हणून. तर ना मातशी थंडी जी आसा पळय ती चाळवल्ली तेजी घरा कडेन येतगीर मागीर म्हळ्यार उदक हवा जी आसा पळय ती सगळी चेंज जायत रावली न्हू. सो ताका लागून मातशें न्ही थंडी जाल्ली ताका. बट म्हाजे कडेन थंडेचें मॅडिसीन आशिल्लें तें घातलें हांवें ताका रोखडें स्टार्टिंगच अशें करून चड जायसर आनी रावलें ना. सो तेजेरूच तेजी कवरअप जी आसा पळय ती जावन गेली. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार हांवें न्ही ताका सगळ्याक उदक जें आसा पळय तें न्हाणो ना. सगळ्याक मोस्टली न्ही ताका हांवें स्पंज बाथ दिली दिसाक 2दा. सकाळ फुडें भायर सरता तेन्ना बी ताका पुसून बी काडटालें आनी परत नेक्स्ट सांजचे रुमार पावलें की परत पुसयतालें. आनी दीसभर गाडयेन AC बीन आसल्या कारणान तितली गरमी जाली ना. आनी मेजर जी टेम्पल्स आसा पळय लायक शिर्डी बीन सगळ्याक AC आसता, फॅन आसता न्ही. सो तितली गरमी बी जायना आसलेली लायनीन बी रावलें तेन्ना. बट हांवें ताका आय थिंक 2च दीस न्हाणयला. 3 दीस जे आसा पळय ताका हांवें न्हाणो ना. फर्स्ट दीस म्हणटा तूं घरा कडल्यान ताका हांवें न्हाणयनासतना स्पंज बाथूच दिवन येयली कित्याक आमी सकाळ फुडें बेगीन भायर सरलेलीं न्ही ताका लागून. अशें करून 3 दीस ताका हांवें न्हाणो ना. 2 दीस जे आसा पळय मदले 2 दीस ताका हांवें न्हावयलें. म्हळ्यार एवरी अल्टरनेट डेज जे आसा पळय तेच ताका हांवें न्हाणयलें गरम उदक करून. आनी उदक हांवें ताका खंयचें न्हाणयलें तर तुमकां खबर आसा हांवें कॅटल व्हेल्लें आनी उदक जें आसा पळय न्हू तें आमी व्हडली बॉटल जी आसा पळय ती बी कॅरी केल्ली पिवपाचें उदक म्हणून. ओके. सो तेंच उदक न्ही ताका हांवें कॅटलान गरम करून न्हाणयलें. न्हाणयता सुद्दां स्पंज बाथ बी हांवें ताका तितूनच दिलो. सो ताका लागून ताका व्हडलो असो फरक पडलो ना. तुमी ही ट्रीक तुमच्या वांगडा ल्हान भुरगीं आसतले यूज करपाक शकता. सो चला तर आयचो हो व्हिडिओ असो तुमच्या रिक्वेस्टेड आशिल्लो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बेगिना बेगीन दिवपाचो ट्राय केला. सो आनी जर तर तुमी कोणी अशें करून आतां ट्रिपाक बी वचपाचें आसा जाल्यार तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, सेफली ट्रॅव्हल करात. समर सिजन आसा, इतली गरमी इतली ह्या आसा ना. उदक प्लीज कॅरी करात. आनीक कॅरी करा हेकाच लागून म्हणटा कित्याक की हे जे आसा पळय न्हू तुमी जे प्लेसीर विजीट करता पळय त्या प्लेसीर उदक जे आसा पळय तें डिफरंट टेस्ट करता. आतां तुमी म्हणटा उदक बी टेस्ट करता काय म्हणून तर आमच्या हांगासर उदक जे आसा पळय तें मातशें गोड लागता. थंयचें साये उदक टायप लागता, दाट अशें एक कडेन सामकें पचकें टेस्टच आसना उदकाक अशें टायप उदक आसा. जर तर तुमच्या वांगडा ल्हान भुरगीं बीन आसा न्ही जाल्यार तुमी प्लीज उदक जें आसा पळय न्हू कॅरी करात. ओके. आनी उदक जें आसा पळय तें फक्त कॅरीच केलें म्हणून जायना, उदक पियत बी रावा आनी तुमी भुरग्यांक बी दियात. ओके. सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करपाक विसरनाकात. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.